Election is a very important subject. Barik खेळ न्हू. As a sarpanch I have seen, and when right comes, we will tell you कोणाचे बसता, खुंच टिकेट मेळटली आनी कितकोन ते. Most important is बाणालेचे इश्यू आहाय ते कितें आमी आयडेंटिफाय करता. सो आय एम ऑलरेडी मुवींग ऑन दॅट. हांव जायत्या लोकांक मेळ्ळा. सद्या वातावरण गरम आहा. कोण म्हणटाय सिंगल वयताय, कोण म्हणटाय अलायन्स करताय, कोण म्हणटाय गठबंधन. सो people are confused. तू इंटरेस्टेड आहा अजूनही बसपा? 100% interested आहा, and I will contest and I will make sure that the people will have a good choice. पण वॉरनान फाटल्या दिसांनी वॉरन आलेमा म्हणटा डिक्सन आपणाक सपोर्ट करता म्हणून. एवरीबडी आता तो आलेमा न्हू, तो आलेमा म्हणटा कितें तू आज न्हू आय गेट आलेमा म्हणटा कितें आहा तेका मातशें अपर हँड आहा बिकॉज दे हॅव बीन पॉलिटिक्स अ लॉंग टायम. आतां तेम कितें म्हणटा न्हू ते गेले आनी मुगे कितें आहा हांव सांगतलो हांवें तुका सांगलां हांव बसतां जाल्यार तेका क्वेश्चन आनी क्वेश्चन हांव तेका सपोर्ट करता म्हणून. सी द थिंग इज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स बट यू हॅव टू मेक श्युअर वॉट द पीपल वॉन्ट. गोवा इन जनरल एंड स्पेशली बेनावली इन पीपल आमच्या बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जाय एक असलो MLA जायो जो लोकां गेली काम मेन थिंग इम्पॉर्टंट अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, पब्लीक ट्रांसपोर्टेशन, ट्युरिजम रिलेटेड इश्यूज, आमची भुरग्यांक एड्युकेशन सिस्टम. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टंट एंड आय हॅव आयडेंटिफायड एंड वी हॅव सीन लॉट ऑफ पीपल नीड हेल्प. आमचो लोक जाय तो आयज बिजनसान त्रासान पडला. लायटी बील वन ऑफ द मेजर इज द इलेक्ट्रिसिटी बील. वी नीड टू फायट इट आउट. त्या लायटीचे पड बील येला इट्स अ व्हेरी मेजर. पूण डिक्सन तू फॉरेन बसतलो सांगता तू बिकॉज खंयच्या पार्टीक वी हॅव नॉट डिसायडेड. आतां एग्जाम्पल काँग्रेस म्हणटा आतां सगळे काँग्रेसा टिकेट मागताय पूण काँग्रेसा मोगान कोण ना. सी तू कोणाच्या मोगान कळटा का. सो आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. वॉट आय एम ट्रायिंग आतां काँग्रेस कितू जाण टिकेट दितली सगळे काँग्रेसा टिकेट मागताय पूण काँग्रेसा मोगान कोण नाही फकत काँग्रेसाक वोट जाय. सी आय हॅव गुड रिलेशन विथ एवरीबडी. whoever thinks if Dixon deserve a Congress ticket, if Dixon should not contest on independent or he should contest on Goa Forward or independent, you know, that only right time that people will decide. But you will contest? 100% contest. We don't want to आमच्या लोकांचे दबाव घालपाक नाका हांव बसतलो म्हाका वोट मार. द थिंग इन बेनावली इज आमचो MLA सिन्स 1999 आसून रुलिंगान ना. आमकां कोणाकडेन काम आयज पळय आमी CM बरोबर येयले आमगेलें काम घेवन तुगेले बोटी हें बांदपाचें इशू इज व्हेरी लॉंग पेंडींग. सो हे फावट बेनावलीचो MLA रुलिंगान आसतलो म्हणटा तूं? आसपा जायो आनी काम करपा जाय. आमगे भुरग्यांक जॉब मेळपा जाय. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्युरिजम वी हॅव सी मेजर चांक ट्युरिजमाचो गव्हर्मेंटाक फ्रॉम कोस्टल बेल्टा वयता बट आमकां रिटर्न कितें मेळटा. देर आर नो गुड फुटपाथ्स, देर आर नो इल्युमिनेशन ऑन द बीच, देर नो CCTV, देर नो गुड चेंजिंग रूम्स. तू आमदार जाला तू सगळें 100%. These are very. We need to improve our beaches like in Kolva. You see, once it was an iconic beach and it was a very clean and everybody used to come. Now what happened to that? Nothing happened. The creek issue of Kolva need to resolve. That gutter, the toilet and udok creek angoita. That has to be all that. See, no more hawkers on the beach. You come and see in Kabelo City. That's why we want to make sure that whoever represent our Benali constituency, he need to have a good vision. Like you? 100%. Okay. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.